एखादे वखत फार्मा कंपन्यांचो ब्रँड नासतना मूळ स्वरूपात मेळटा तेन्ना ताचो प्रेस 20 ते 90% मेरेन उणें जाता। अशी वखदां सामान्य मेरेन माफक दरान पावोवपाची मोदी सरकाराची येवजण देशभर चालीक लागल्या। गोंयांतूय कितलेशेच सुवातींनी जन औषधी केंद्रां आसात, खाजगी तशीच सरकारी। मात दोतोर फार्मासिस्ट ते विशीं दुयेंतींक जाय तशी जागृती करिनात असो सरकाराचो अणभव। आतां सरकारान दोतोर फार्मसीवाल्यांक फर्मान काडपाचें थारायलां। पणजे जन औषधी दिसाची कार्यावळ जाली। सवाय जन औषधीचो प्रसार करचो म्हूण दोतोर फार्मसीवाल्यांक मुख्यमंत्र्याचो उलो। सरकारी हॉस्पिटलांनी जीएमसींतूय जन औषधीचे कावंटर। म्हाका दिसता आमच्या एवरी पीएचसी सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इवन दो इन द गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर जेनेरिक मेडिसिनचे स्टोर्स जर अवेलेबल केले जाल्यार लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणात इवन दो लोकांक न्ही तर गव्हर्मेंटाकूय तेजी कॉस्ट वायज खूब मोठ्या प्रमाणात कमी रेटीन मेळूं शकता। कित्याक कमी रेटीन वखदां घेतली म्हणजे तेज्या क्वॉलिटीचेर खंयसरूच फरक पडूंक ना। ताका लागून मेडिकल फॅटर्निटींतल्या खास करून डॉक्टर्स आनी नर्सीस आनी फार्मासिस्ट हांच्यांनी जेनेरिक मेडिसिन प्रमोट करपा खातीर खंयसरूच कचरूंक जायना, खंयसरूच फाटी पडपाक जायना। प्रत्येक फार्मसीत जेनेरिक वखदांचे कावंटर धरून नोटिफिकेशन काडटले। डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन दितना जेनेरिक वखदां दिवची, दुसरी कसली जाय जाल्यार खंय दुयेंतींनी थारावपाचे, आरोग्य मंत्री उलयलो। प्रत्येक फार्मसीक पावतली सर्क्युलर की प्रत्येक फार्मसी गोंय राज्यात जी चलता ते आमकां कंपल्सरी थंय एक कावंटर जनऔषधीचे करूंक जाय। आमचे डॉक्टर्स जे आसा, आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीचे जे विजन जे सामान्य मनशाक आमी अफोर्डेबल आमी मेडिसिन्स उपलब्ध करून दिवंक जाय। डॉक्टरांक बी डायरेक्शन वयतलें की तेणी जेन्ना हें दिता प्रिस्क्रिप्शन दिता ते जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन दितले। जर मनशाक वचून आमी जर जेनेरिक दिले ते वचून दुसरे घेता तर दॅट इज देयर चॉयस, बट वी विल सी दॅट एवरी डॉक्टर गिव्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर जेनेरिक मेडिसिन। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार।